मुद्दो व्हेरी क्लियर असा. या दिसांनी टूल किटाच्या बद्दल चीफ मिनिस्टरान आपल्याक टूल किट वापरता म्हणून व्हडलो मुद्दो आहा पळय हायलायट केले. एपीवीपी चॅनलान मुखार हाडले आनी सगळे कडेन गाजले. टूल किट आपल्याक नाव पिड्ड्यार करता. नाव असल्यार नाव पिड्ड्यार जातले पहिली गजाल. आणि टूल किटाचे विसरात. आयज एक्चुअली बीजेपी सरकारान फुल किट हाडलेले आहा एसटी कम्युनिटीक फुल करपाचे. कित्याक काय म्हणटा, काल चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आणि सोशल वेलफेअर मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय हे दोघूय जण काजूगट्ट्याचेर गेले काल का पयर आणि परतूय एक फुल किट यूज करून लोकांक आश्वासन दिवपा लागले. आणि फुल किट कित्याक लागून म्हणटा, एसटी कम्युनिटीक इलेक्शनां पावली काय न्हू हे फुल किट आहा पळय ते एक्टिवेट करता आणि ताच्या नंतर त्यांचे प्रॉमिसीस दिता. आता हो फुल किट कित्याक लागून म्हणटा ते ऐका. 2024च्या इलेक्शना पयलीं चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतान सांगिल्ले की मार्चान FRC केसीस आहा पळय त्यो सगळ्यांच्यो क्लियर जातल्यो. 10,000 FRC केसीस आशिल्ल्यो त्यातल्यो सगळ्यो क्लियर जातल्यो म्हणून सांगले. जाल्यार तो फुल किट वापरून हो स्टेटमेंट केल्लो आणि इलेक्शन जाल्या उपरांत आता परत काजूगट्ट्याचेर गेला आणि म्हणटा कितें आता हो 26 जातले म्हणल्यार 26 क्लियर जातले. 27 इलेक्शन म्हणजे 26 डिसेंबरान सारको फिक्स खबर आहा तेका केन्ना जातले तितले. आणि डिसेंबराच्या 26 डिसेंबरान खंय क्लियर जातले. खंय सगळ्यांक जमनी जातल्यो नावार. आता आनी एक डायलॉग त्यांनी मारला आणि जो डायलॉग एसटी कम्युनिटीचे मिटिंग्यो लायता तेन्ना रामा काणकोणकर आनी सगळे वापरताले. कितें म्हणून वापरताले, आमी विचारताले लोकांक की फॉरेस्ट एक्ट पयली येयला काय एसटी कम्युनिटी पयली येयला. हो सेम डायलॉग सीएमाक लायक जालो म्हाजो आणि तोच आता डायलॉग मारपा आलो आणि म्हणपा लागलो की फॉरेस्ट तुम्ही पहिली काय एसटी कम्युनिटी पहिली काय म्हणपा लागलो. अरे आता हो तर तुका खऱ्यांनीच दिसता एसटी कम्युनिटी पहिली जाल्यार तुझी डिपार्टमेंट खंयची डिपार्टमेंटा तुझ्या अंडर आहा आणि मिनिस्ट्री तुझ्या अंडर येता मरे. सगळे मिनिस्टर विश्वजीत राणे जो आहा पळय हो तुझ्या अंडर आहा काय तू त्याच्या अंडर आहा हो प्रश्न दिवंक जायनाशिल्लो. डिपार्टमेंटा तुझ्या अंडर आहा काय डिपार्टमेंटाच्या अंडर तू आहा. तू एक क्लियर कट इन्स्ट्रक्शन दिवपाक जाय आशिल्लें की बाबा आज पर्यंत हो रोड कित्याक जावंक ना काजूगट्ट्याचो आणि लोकांक येवन परत टॉर्चर करपाचें बंद करा. रामा काणकोणकराची कॅपॅसिटी आशिल्ली म्हणून रामा काणकोणकराक जेन्ना दुखले जेन्ना गांवांत पावलो शंकर पोलजी डॉक्टर सत्यवान आणि बाकीचे सगळे एक्टिविस्ट जे गांवांत पावले तांकां घेतले आणि हांगा आझाद मैदानाचेर आणि ट्रायबल डिपार्टमेंटाचेर बसले आणि ताच्या नंतर तुवें असेंब्ली चालू असताना तुवें आपोवन व्हेले. त्या टायमाचेर सुभाष फळदेसायची कॅपॅसिटी आशिल्ली म्हणून चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतान ताका आपयलो ना आणि ताच्या नंतर कमिटमेंट जालें. ताच्या नंतर फायली आहा पळय त्यो दुखलपाक लागल्यो. आता फायली दुखलता म्हणून आमी कितें जितलें स्टार्ट जालें न्ही. आता लोकांचो रोड जावपाचो प्रश्न इम्पॉर्टंट आहा. कोणाचो पुतलो लागतलो पळय चीफ मिनिस्टराचो पुतलो लागतलो काय सुभाषाचो पुतलो लागतलो त्या रोडाचेर पळय तो इम्पॉर्टंट ना. आमकां पुतळे लावपाचें इम्पॉर्टंट ना. आमकां रोड जावपाक जाय. पावस पडपाचो आसा. पावस पडलो जाल्यार जितले काम केल्ले आहा पळय ते देंवन सगळे वयतले परत टेंडर काडचो पडटलो. ताकाच लागून आमी ओग्गी रावला बाबा जाताले जावनी म्हणून. लोकांक परत हिंट करिनाका की ते रामा काणकोणकराक सांग मरे खंय रे गेलो तो रामा काणकोणकराक सांग. जाल्यार हांव एकूच सांगूंक सोदतां सुभाष फळदेसाय रिजायन कर. रामा काणकोणकर काम करून घेतलो. तुमकां आमदार रावपाची गरजूच ना. दुसरी गजाल एक्टिविस्टांक पैसे मेळना आणि पैसे दिना आणि पेमेंटाचेर ना रे. तुम्ही पेमेंटाचेर आसा मरे. लोकांचे पेमेंटाचे टॅक्स पेयर्स मनी तुमकां दिता मरे आणि तुम्ही परत एक्टिविस्टांक काम कर म्हणून सांगता. तुमचे कडेन जर जायना जाल्यार ओपन डिक्लेअर करा आमचे कडेन जायना. आमकां फक्त टूल किटाच्या जाग्यार फुल किट यूज करपाक लागून आमकां कळटा आणि हो फुल किट आहा पळय इलेक्शना टायमार आमी यूज करता. तुम्ही म्हाका सारकें सांगा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतान सारकें सांगपाची गरज आहा की तुम्ही सुभाष फळदेसाय तुमकां सांग्यार घेवन गेल्लो आहा पळय त्यो जमनी दाखोवपाक गेल्लो काय लोकांचो एसटी कम्युनिटीचो इश्यू दाखोव अशें आयकूंक आयला की तूं जमनी सोदता खंय मरे. हा जमनी दाखोवपाक टुरिजमाचो प्लॅन करूं ना मरे. जरी तर तुमकां हें ना जाल्यार हांव चॅलेंज मारता चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक की तुवें विदीन 3 months ऑफ टायम ह्यो सगळ्यो FRC केसीस आहा पळय त्यो रिजॉल्व करच्यो आणि जरी तर तुका त्यो एसटी कम्युनिटीच्या FRC केसीस पडलेले आहात त्यांच्या जमनीचेर तर तुझो दोळो आहा
जाल्यार तुजो हो टुरिजमाचो दोळो पळय हा पळय हो आमकां सगळ्यांक कळलो आसात. कितें करूंक सोदता, जमन्यो कश्यो वापरूंक सोदता. करा मरे 3 म्हयन्यांनी डिक्लेअर करा आनी कापासतात छाती टोका मरे. 24 पयलीं हांगासर तुमी पेडे खावयल्ले पॉलिटिकल रिजर्वेशन जातले म्हणून, आज पर्यंत जाले ना. आनी लक्षांत घेयात, परतूय सांगूंक सोदतात प्रोसेस स्टार्ट जावपाक जाय आशिल्लो. जरी तर 24 आज पळय आज डेट कितली ती लक्षांत घेयात, जानेवारी मंथ चालू आहा. जरी तर चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आपल्या उतराचेर थांबा जाल्यार 27 जे इलेक्शन जातले, लक्षांत घेयात, 27 जे इलेक्शन जातले तेन्ना 4 सीट रिझर्व जावन 4 सीटाचे थंयसर कॅन्डिडेट बसतले. अशें न्ही की बाबा परत येवन पळय प्रोसेस जाल्लो हा, सगळे जाल्ले हा, आतां फक्त कितें हा डिलिव्हरी करपाचे हे जाल्ले हा, सगळे काम सगळे रेडी जाल्ले हा अशें म्हणपाचें बंद करा. कित्याक आमी परत 2 वर्सां पयलीं इलेक्शन स्टार्ट जावचे पयलीं सांगून शिटकावणी दितात. परत हे फूल किट वापरून, परत चीफ मिनिस्टर ST फूल किट वापरून आमकां परत पिशान काडपाचें आसा. 27 परत ते नाटकां करपाचें आसा आनी परत म्हणपाचें आहा की आमी ऑलरेडी सगळे प्रोसेस केले. पयल्यांचे तेंच्यांनी करूं नाशिल्ले, आतां फक्त करपाचें आहा. आतां 32 तुमकां मेळटले, आमकां 32 नाका, आमकां 24 पयलीं मागताले. 24 फेल जाले म्हणून साऊथ गोवा सीट तुमचो उडयलो, ST कम्युनिटीन उडयलो. साऊथ गोवा सीट ST कम्युनिटीन उडयलो. आनी परत सांगता हेच्या नंतर सुद्धा 27 परत ते फूल किट घेवन येत. आमी फूल किट न्हू, आमी तुमकां एप्रील फूल आहा पळय तर प्रत्येक इलेक्शनाक एप्रील फूल करपाक ST कम्युनिटी रेडी जावतले. दुसरी गजाल सांगूंक सोदता, आज हेंकां आतां कळयलें आहा की आमचें आतां आदन चलना. आतां आदन आहा पळय ते फूल किट टूल किट करीत आहा लोकांक टूल किट वापरपाची गरज ना. जॉब स्कॅम जाला आनी जॉब स्कॅमान तुमी अरेस्ट केला लोकांक आनी तांकां बेलूय मेळ्ळी. एका टूल किट वापरपाची गरज ना. लँड स्कॅम जाला आनी लँड स्कॅम जावनूय हांगासर परत राजेश नायकाक परत त्या पोझिशनाचेर हाडलो म्हणल्यार एका टूल किट वापरपाची गरज ना. पुलीस स्टेशनाचेर क्रायम ब्रांचांतल्यान मनीस सिद्दीकी आहा पळय तो भायर सरलो, ताका पावपाक ओला सर्व्हिस दिली. कोणी दिली? पुलिसांनी दिली. ताकाय टूल किट वापरपाची गरज ना. टूल किट तर खऱ्यांनीच वापरला न्हू जाल्यार तुम्ही फूल किट यूज करून लोकांक एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार पिशान काडलेले आहा इलेक्शना टायमार. पीपल ऑफ ST कम्युनिटी लक्षांत दवरात. काजू कट्ट्याच्या लोकांकूय हांव सांगूंक सोदतां, आमकां पयशे दिवन आमी काम करपाक हांगासर टॅक्स पेयर्स मेनी आमकां वचना. 1.5 लाख सॅलरी ह्या आमदारांक वतात. सगळ्या गोंयच्या लोकांक सांगूंक सोदता, तुमकां आमदारांक पयशे मेळटात, तुमकां सगळे फ्री ऑफ कॉस्ट मेळटात. आनी तेच्या नंतर मेळोन सुद्धा दिगंबर कामतीन देवा कडेन विचारून एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार हो असेंब्लीन तेंच्यांनी पुटअप केल्ले आहा की आमकां पावना म्हणून सॅलरी. आतां इतली सॅलरी दिवन जर तर तांकां पावना जाल्यार म्हाका एकूच विचारपाचें आसा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक, बाबा रे केन्ना तुमचे पोटां भरतली? 2,500 कोटी ST कम्युनिटीचो बजेट, 10.23% ऑफ द बजेटरी प्रोविजन. जाल्यार तो डिपार्टमेंट तुज्या अंडर आहा आनी 30% सुद्धा कितलीशी डिपार्टमेंटां म्हणटात 30% सुद्धा फंड युटिलायज जावलो ना म्हणून. मागीर ह्यो अन्याय कोणाचेर? तातूंत ट्रायबल डिपार्टमेंटूय आहा. म्हणजे 30% सुद्धा बजेट तुम्ही युटिलायज करू शकना जाल्यार तुमकां सॅलरी दिवन इलेक्ट करून तुमकां आमदार म्हणून करता तेजो व्हॅल्यू कितें? आयज जरी तर इतलो बजेट जो आसा पळय तो वापरा मरे. 20 वर्सां हो बजेट वापरपाचो आसलो ST कम्युनिटीचेर, तांचेर अन्याय केलो आनी तरी सुद्धा आयज ते वापरना. आनी आतां खंय काल खंय तांच्यांनी परत खंय हें घातलां फावंडेशन स्टोन. ते फावंडेशन स्टोनाचे वयर स्टोन घालपाचे आहा. गेल्या वर्सा जाले मरे. इलेक्शना पयलीं तुम्ही मिटींग केली मरे थंयसर, लोकांक प्रॉमिस केले मरे थंयसर, हार घातले मरे थंयसर. जर कितले फावंडेशन स्टोन येवपाचे आहा ते मसंडेन जे आहा पळय एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार न्ही अशी गजाल जाल्ली आहा गोंय सरकाराची. हे प्रोजेक्ट काडपाचे आहा नांवान सांगता मरे. आतां ते मसंडेन कितें आहा टायम जालो काय न्ही ते हाडां काडटा आनी मागीर दुसरे कडेन दवरता पळय. हाडां काडटा आनी मागीर ते दुसरे कडेन दवरता. कित्याक दुसरे घालपाक जाय न्हू तशें हेंचे एक्चुअली फावंडेशन स्टोनाचे जाल्ले आहा. प्रत्येक फावटी एक फावंडेशन स्टोन हांगासर आनी सांतांदरान 3 फावंडेशन स्टोन घातले पंचायतीक. मुद्दम भर फावंडेशन स्टोन येता पूण स्ट्रक्चर येना. सो लक्षांत घेयात. हांव सगळ्या लोकांक सांगूंक सोदता ST कम्युनिटी हे फूल किट जावं नाका. लोकांक पिशान काडपाक लागून चीफ मिनिस्टर देंवल्लो आसात. जेन्ना हांव गांवांनी मिटींग करतालो तेन्ना ह्याच चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतान म्हणलें
की आयज काल म्हणपाक लागलो की गावांनी खंय नक्सलवादी भोंवता. तो नक्सलवादी आहा पळय तो तुमकां आतां कळ्ळें आसतलें की गांवांनी हांव तेच सांगून भोंवतालो जे तूं आयज सांगता. गांवांनी सांगतालो हांव की एसटी कम्युनिटी पयलीं येयला काय हे फॉरेस्ट येयला, कित्याक फॉरेस्ट जे आहा पळय काम करूंक दिना आशिल्लें म्हणून. जाल्यार हे सांगपी मनीस जेन्ना हांव हे सांगतालो तेन्ना तुवें सगळ्यांक सांगलें न्हय रे नक्सलवादी भोंवता म्हणून. आतां ते नक्सलवादी खंय आहा? ते नक्सलवादींक सोदले धरले. आज प्रश्न एकूच क्लियर करपाक जाय म्हाका लोकांच्या मुखार की आनीक तुमी फूल किट जावन घेयनाकात, लोकांक आनी फूल किट करिनाकात आनी ते टूल किट म्हणून बोवा मारता पळय ते बंद करात आनी कामां लोकांची करून दियात. रामा, लास्ट टाइम आम्ही तुमच्या वांगडा एक गावान गेलेले काणकोणच्या, थिंगा रस्तो नासलो 2.5 किलोमीटर. 2.5 किलोमीटर लायट ना, रस्तो ना. हे आता हल्ली गांवां कितले गावात आता हे आता टूल किट आता जातले अशें हांव ओपन चॅलेंज मारूंक शकता. सगळो ट्रान्सपोर्ट म्हाजो आनी जे मिनिस्टर आहा पळय तांकां सांगूंक सोदता जे एसटी कम्युनिटी रावता मोर देन गोंयान अशे रस्ते आहा मोर देन 100 रोड गोंयान एसटी कम्युनिटीचे फ्रॉम 1 किलोमीटर टू 10 किलोमीटरचेर हेतून गरजेचे आसा आनी थंय जाल्ले ना. आनी आज पर्यंत एक्चुअली पळोवपाक जाय काणकोण पोत ते म्हाका खूब जाण मेळपाक सुद्दां येयल्ले. वेन एवर आय हॅव गॉन टू काणकोण म्हाका तो सुद्दां एड्रेस केल्लो की काणकोण अजून पर्यंत रोड जाल्लो ना. रिसंटली तुमी तुमच्याच मिडिया बाबतीन थंयसर दाखयल्ले आसले की कितले पर्यंत रोड थंयसर जाल्लो ना म्हणून. सो आज एक प्रश्न येतात की जेन्ना एक्टिविस्ट बोवा मारता, जेन्ना लोकांक घेवन हांगासर आझाद मैदानाचेर येता आनी तेन्नाच मागीर तेंच्यो फायली धांवपाक लागता. सो धांवता केन्ना फायली जेन्ना तुमचें नांव घाण जाता तेन्नाच म्हळ्यार प्रत्येक फावटी नांव घाण करपाचें तुमचें. ट्रायबल डिपार्टमेंटाचो हेड कोण रे? मिनिस्ट्री तुजे कडेन आहा मरे. तुजे कडेन मिनिस्ट्री आसा मरे. 4 आमदार आहा. ते 4य आमदाराची गणेश गांवकर, गोविंद गावडे, आतोन वाज आणि रमेश तावडकर हे 4य आमदार इनकेपेबल टू बिकम एन एसटी मिनिस्टर अशें हांव म्हणना. अशें बीजेपीचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत म्हणटा. ताका लागून ते 4य जे मिनिस्टर आहात तांकां दिल्ले ना. सो पॉलिटिकली तुमी पॉलिटिकल रिजर्वेशन जे मागता पळय आमी हे पॉलिटिकल रिजर्वेशन एसेंब्लीन आमचो से ना म्हणून मागता. आनी एसेंब्लीन से ना म्हणूनच आयज एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार 2,500 कोटी आहा पळय ते वापरना. रोड जायना, एज्युकेशनान फाटी आहा, रोडाच्या हेतून फाटी आहा, FRC केसीस रिजॉल्व जाल्ले ना, बजेट प्रोविजन जाल्ले ना. हे सगळे तेकाच लागून जाला. एट्रोसिटी केसीस आसा. सो बेसिक इज पॉलिटिकल रिजर्वेशन रिप्रेझेंटेशन इन दी असेंब्ली. इंडिपेंडंट व्हॉइस is not been heard in the assembly. When you are talking so much about ST आणि तेजे वेलफेअर बा तुमकां केन्ना गव्हर्नमेंट आपयना फुडल्यान येवन डिस्कस करूया गिव अस द हेल्प? म्हाका केन्नाच आपयना. आयज इतल्योश्यो मिटींग जाल्यो एसटी कमिशनान स्वता आनी ट्रायबल डिपार्टमेंटांनी इतल्यो मिटींगी आपयल्यो पूण म्हाका आमच्या न्याय ऑर्गनायझेशनाक आनी आमकां केन्नाच आपयना बिकॉज दे आर अफ्रेड दॅट आय विल पुट द क्वेश्चन टू देम. आय हॅव अ डॉक्युमेंटेड थिंग्स. आय हॅव रिसर्च डन. People, do you know that government have spent on Disha Foundation for the research? Disha Foundation is not from Goa. Disha Foundation is an agency which is from Pune. आणि ती कोणतरी ओनर आहा पळय ती एक्चुअली चीफ मिनिस्टरच्या ऑफिसान बसता खंय अशें आयकलां. आनी म्हाका एक कळना दिशा फाउंडेशन आमची गोंयकारांची सर्वे कशी करतली रे? अँड दे हॅव बीन पेड by the research center of tribal community 25 lakhs स्टार्ट करच्या पयलींच दिले. 25 लाख दिले कापस्ता दिन. आनी हो क्वेश्चन हांवें युरी आलेमाक आनी विजय सरदेसायक एसेंब्लीन घालपाक लागून क्वेश्चन दिल्लो तांकां. आज इतलो पयसो जो आहा पळय तेंचेर घातलेलो आहा. अरे भुरगे बेकार आहा मरे. तेंचे कडल्यान थ्रू एजन्सी थ्रू करा मरे. इट इज बीन हर्ड that this agency is having a link with the RSS. So my question is, and the survey जे क्वेश्चन विचारलेली पळय तेन्ना तुम्ही अजाप जातले. 70 questions were there. 70 questions. And if anyone challenge me, I have a documents ready with me. 70 questions because I was there present for one of the meeting. एक मीटिंग हांव चुकून पावलो थंयसर आनी त्या मिटिंगेक 70 questions दिल्ले आनी ते 70 questionांचे क्वेश्चन कितें खबर आहा? तुम्ही मायग्रेट जावपाक रेडी आहा काय ना? येस ओ नो? तुमची प्रॉपर्टी कितली आहा?
तुमचे रेस्ट ऑफ द डिटेल सर्वे नंबर हांगासर रावपाक शकता, दुसरे कडेन मायग्रेट जावपाक शकता, ऑक्युपेशन. अरे हे तुमकां कित्याक लागून रे? Are you trying to think about that migration can be the solution for the tribal community? Are you thinking about the projects in that particular area where the tribal community have protected by saving the culture, staying in that villages? एक सगळं क्वेश्चन येता. दिशा फाउंडेशन लक्षात घ्या, दिशा फाउंडेशन जे आहा पळय should be investigated. I request Vijay Sardesai, I request Wenzi Vegas, I request Yuri Alemov, all the political party, please put this question in the assembly. You will get these answers. आणि क्वेश्चन व्हेरी क्लियर हा. या दिशा फाउंडेशनाक कितले कोटींनी पैसे गेला, हे पैसे कित्याक लागून गेला आणि कितें काम केला ते हे फुडें येवपाक जाय. तुम्ही गव्हर्नमेंटाक असिस्ट करपाक रेडी आहा जस्ट इन केस दे कॉल यू फॉर? I am fully ready. I am fully open up to go and visit each and every village because it is sad. आम दुखता रे हांगासर 30% सुद्धा फंड यूज जायना मरे. हा डिपार्टमेंटाचो 30% बाकीचे यूज जायना म्हणून सगळ्या न्यूज चॅनलांचेर कव्हर अप जाल्लो. पूण एसटी कम्युनिटीचे 2,500 कोटी मरे ते खंयच्यान खंय पावंक शकता रे ते लोक. आज पर्यंत भीक सुद्धा तांकां हें जायना मरे. अकस्मात तुम्ही इमॅजिन करा की एक स्टुडंट 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर 5 किलोमीटर चलून वचून केन्ना शिक्षण घेवपाचें रे. आणि लिबरेशन जावन कितली वर्सां जाले रे. 100 कोटीक लिबरेशनाक म्हणटा आमी सेलिब्रेशनाक. पूण त्या लोकांक हांगासर रोड ना, शाळा ना, हे ना म्हणून तांकां मोडपाक जायना. थंयसर उदकाचें प्रोविजन ना म्हणून मोडपाक शकना, लायटीचें प्रोविजन ना म्हणून मोडपाक शकना. जाल्यार म्हाका कित्याक लागून आपया मरे. दे आर स्केर्ड दॅट आय विल एक्सपोज देम. दे आर स्केर्ड दॅट मॅनिप्युलेशन विल नॉट हॅपन. सो म्हजें एकूच क्लियर आसा. हांव ना मरे, म्हाजेर हेटरेट आहा मरे. लोकांक तरी घ्या मरे. ट्रायबल एडवायझरी काउन्सिल, टेल मी वन थिंग. दिस काउन्सिल is our constitutional provision हा ट्रायबल एडवायझरी काउन्सिल फॉर्म करपाची. आणि त्या ट्रायबल एडवायझरी काउन्सिलान प्लॅन करपाचो की फुडल्या 5 वर्सांनी खंय खंय डेव्हलपमेंट जावपाक जाय म्हणून. हे ट्रायबल एडवायझरी काउन्सिल आहा पळय, हे काउन्सिल केन्ना लास्ट मिटींग जाली ती म्हाका सांगची. आणि हे ट्रायबल एडवायझरी काउन्सिलान कितले सजेशन घेतले ती सांगची. आय हॅड अ मिटींग and I was sitting in the commission in the कितें म्हणटा ते आमचे I was sitting in ST Corporation. One meeting has held in the name of आमचे श्री भगवान बिरसा मुंडा. त्या दिसा जयंती आशिल्ली पळय तेन्ना एक दीस गेल्या वर्सा काय 2022 हांव बशिल्लो. 2022 काय 2021 त्या टायमाचे सगळे नोडल ऑफिसरांक आपण हाडले. खंयचे सगळ्या गव्हर्नमेंट नोडल ऑफिसर्स हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लॅनिंग ऑफ देअर ट्रायबल सब प्लॅन. ट्रायबल सब प्लॅन जाता आणि मागीर तो ट्रायबल डिपार्टमेंटाक वयता. आता म्हाका विचारपाक जाय तुमकां अक्षरशः लज दिसता म्हाका की त्या ट्रायबल डिपार्टमेंटाचे ट्रायबल नोडल ऑफिसर्स जे सगळे डिपार्टमेंटान ट्रायबल डिपार्टमेंट नोडल ऑफिसर आसता पळय तांकां खबर सुद्दां नाशिल्ली की बाबा प्लॅन कसो करप तो. ते ब्लेम घालता की आमकां खबर ना म्हणून. सो सगळ्या डिपार्टमेंटांनी विचार करात. सगळ्या डिपार्टमेंटांनी प्लॅन रेडी झाला काय ना. आता जानेवारी स्टार्ट जाता. I am challenging you. None of the department have produced this plan through the tribal department. None of the department. They are ignorant and तांकां पडलेलें ना. कित्याक चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतूच फेल जाल्लो आसा एज अ ट्रायबल मिनिस्टर. थँक्यू.